दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबूनीनो एकलो नवरो म्हाका पातयेना म्हणून ताची पतीन हांगा आयिल्ली. नवरो आमचो घरकार आम कोणाकय पातयेना, आमकांय पातयेना, म्हज्या भुरग्यांकय पातयेना. दोग जाणां भुरग्यांत चेडून धावेंता, चेडको सेकंड PUCंता. तो कोणाकय पातयेना, घरकार कोणाकय पातयेना, म्हजो नवरो कोणाक पातयेना. तो भारी दुबाव, भारी डावट म्हळ्यार डावट. हर एकाकी तो दुबाव करता. हांव भायर गेल्यार, मिसाक गेल्यार, मार्केट गेल्यार तो डावट केला. मार्केट गेला हिंगी ना, दुसरे कडेन गेला हिंगी म्हणून कुडले फोटो फोन करता आनी ट्रॅक करता. तो भायल्या गांवांत पूण भारी फोनां करची, थोड फोनां करची. खंय आसाय, घरांत आसाय म्हूण, खंय वचोनाय म्हूण, घरांत आसाय की भायर गेला हिंगी म्हूण भारी दुबाव. आनी फोन करचे, घडयेन घडी फोन करचे. दुबाव, भारी दुबाव म्हळ्यार दुबाव. आनी थोडे फावटी एक दीस ती घरांत आसा, खंय वचून हांव तूं भायर गेलाय, दुसऱ्यांच्या घरा आसाय म्हणून. ना घरांत आसा म्हळ्यार घरा आसा म्हाका कळचें कशें, पळय वच केजी लागीं वच म्हूण. केजी म्हळ्यार तें कोलगें, व्हडल्या कोलग्यां तांगेर पेटा, व्हडलो कोलग्यां ताचे फोंडोवन ताका दी आनी ताचे कानाडे धर म्हणून. आनी केजी म्हळ्यार वायू लावला बिस्कीट आनी परत दिता. देखून तें गोंकलें, ताणें गोंकता नाका कडल्यान तूं घरांत ताय म्हणून. आनी घडये सांगचें म्हज्या बापूच्या घरा वचनाका म्हणून. ती आमकां शोशण करतात, एक्सप्लॉयट करतात म्हणून. आमचे पुरा खाण येतात आनी आमकां हाडपाय दितात, आमकां वायट करतात, तुजे जावन गजाली करून येतात आनी आमकां आमचे जावन फायदो उठयतात आनी तांकां लाभ जोडतात. ती तांच्या घरा बापूच्या घरा मात वचनाका, गेल्ले हिंगी म्हूण सारचें. ती आमकां वायट करतात, ती आमकां दूख दितात. दे हार्मस म्हणून घडये सांगचें. हाका रुजवात कसलीच ना. तांणी आमकां दुखयल्ल्याक हाका कांय ना. दुबाव मात्र, दुबावाक प्रूफ ना. तांणी एक दुख येयल्लें, तांणी फायदो उठयलो, एक घडीत ना, कलेन अंत ना. आणे मनशांक घालें म्हळ्यार ती आमकां वायट करतात म्हणून प्रूफ ना. कोणी इश्ट ताका एकलोय ना, इश्ट ना, इश्टांचे दुबाव. सहबाबराडी कोलिग्स म्हणटा आमी, सहबाबराडी कोलिग्स, तांचे कडेन पातयेनी ना, कोणा कडेन पातयेनी ना, कोणा लागीं मुखामुखी उलयना. आतां मुखामुखी उलयना आनी कोणाचेर पातयेनीच दवरिना, पातयेनी ना. आमी ताचे लागीं उलयल्यार आमी सांगलें सगळें ताका कळटा. देखून आमकां ते लुटतात. देखून आमच्या विशयान कोणाकच कळीत करचें न्ही म्हणून बायलेक तोड सांगचें खंय. आमच्या विशयान कोणाक गुट भायर घालनाका. ते पूर आमचो फायदो उठोवंक राखून आसात. ते आमकां वापरतात, आमकां यूज करतात, तांचे फायदो उठयतात म्हूण सगळ्यांचेर दुबाव. देखून कोणाकी भितरलो गूट मात सांगिनाका. म्हजो सांबाळ जावं दी, हांवें धाडचे पयशे जावं दी, बँकांतले पयशे जावं दी, आस्त जावं दी, आनी खंयचें कोणाकडेन गूट सांगिनाका. ती आमी फायदो उठयतात, आमकां नश्टा घालतात म्हूण घडये सांगचें. भितरलो विशय इन्फॉर्मेशन आसा आपल्या भितरलो विशय इन्फॉर्मेशन कोणाकी दिनाका, कोणाकी गूट सांगनाका म्हणून अशें ताणें सांगतेच रावचें. कोणाकच सांगनाका, गूट दिनाका, भायर दिनाका म्हणून अशें. देखून आमकां हाच्या सांगाता कशें जियोवचें म्हूण कळना म्हणटात. जियोवचें जाल्यार कशें मोगाच्यान ह्या मनशा सांगाता कशें जियोवचें. आमकां जियोवंक कळना. आमकां मस्ती दोशी जातात. दोशी म्हळ्यार दोशी जातात म्हूण ती सांगता. मस्त दोशी जातात म्हूण सांगता. देखून असल्या न्हवऱ्या लागीं त्या बायलेन त्या दोगां भुरगीं रडतात. सगळो दीस चोरकायच्या दोळ्यान त्या दुकान गळटा, चोडूय दुकान गळयता. आवय सांगतना ती आयली. देखून एक अशें आनी एक न्हवरो आनी ताची दोगां भुरगीं आयिल्लीं, दोगां चेडवांत आनी तो न्हवरो आनी दोगां चेडवांक हाडून ताच्या दुवांक हाडून तो आयिल्लो. ताची पतीन बारी राग दवरता म्हूण भितर राग दवरता, दूख दवरता आनी रागान पेट्टा ती दूख भितरली. देखून तिका राग कठीण. कोणी तूं कशें आसाय म्हूण विचारल्यार पुरो, तूं कशें आसाय म्हूण तिचें नांव काडन तूं कशें आसाय म्हूण विचारल्यार पुरो. तिका खोलो कठीण राग येता म्हणना. आनी हांव कशें आसल्यार हांकां कितें पडोवन गेलां, हांव कशें आसलें हांकां कितें, ताका कित्याक जाय हांव कशें आसा म्हणून समजोवंक, म्हज्या भशेन कितें म्हणून कठीण राग म्हळ्यार राग कामतात. तूं कसो आसाय म्हणून ती एक कडी विचारतात. बरें विचारल्यार म्हाका कित्याक विचारता तें, म्हाका विचारतलें कोणूच ना म्हणून, म्हाका कोणें विचारूं नजो म्हणून. म्हजो अधिकार, म्हाका पदवी आसा, म्हाका भारी त्या अधिकाराच्या विशयान तो भारी मतीन पडोवन गेला. सगळो चिंचे आपणाची पदवी, आपणाचो अधिकार, आपूण इंडिपेंडंट म्हूण, आपूण इंडिपेंडंट
स्वतंत्र जावंक जाय म्हाका कोणेंच सांगून जावं कोणेक तूं कितकेशे टिका केली क्रिटिसिजम केलें तिच्या विशीं खरें म्हळ्यार तिका त्या क्रिटिसिजम विशीं बारीक सूक्ष्म सेन्सिटीव म्हणटा आमी सूक्ष्म तांणी माठ केलां हांव सत सोदून काडटा म्हणून आनी ल्हान क्रिटिसिजम केल्यार दोळ्यांतल्यान दुकान गळ्ळी आनी कठीण राग म्हळ्यार राग सोडिना म्हणून हांव सत सोदून काडटा म्हणून वय आय फायंड आवट द ट्रूथ केदाळे म्हळ्यार आय फायंड आवट द ट्रूथ म्हणून खंय हेचें आनी परत सत सोदून काडूंक आनी कोणा लागीं विचारचें आनी सोदून काडूंक कसो बारीक सता पडला सर्चींग करचें सोदचें सर्चींग सगळो दीस सोदचें न्हवऱ्याच्या विशयान तर कोणें न्हवऱ्यान काल्यार सांगल्यार भुरग्यांच्या विशयान सोदचें सत सोदून काडटा म्हूण शिकयता बौद्ध म्हणून आनी दुख येयल्यार बिलकूल बक्षिना बारीक हट्टी स्टब्बन हट्टी म्हळ्यार हट्टी आनी आर्ग्युमेंटेटीव वाद चर्चा घरा सगळो दीस आर्ग्युमेंट करचें वाद आनी डिफेन्सीव आपणा सकल घालतात म्हणून आपणाचें रक्षण करचें तशें वाद करचें म्हणून पळयल्यार आंगाय बसून वाद केल्लो म्हणून पळयल्यार तिणें सांगचो नाका आपणें सांपळोवन पडन अशें पळयता आनी वाद करचो आनी एक कसलो गूण म्हळ्यार हॉस्टायल प्रतिकूल हगें जिद्द म्हणटा पळय वय देखून जिद्द तो राग काडटा म्हणून पळयला सांगचें नाका आनी कशे दीस काडचे म्हूण कळना म्हूण तो न्हवरो दुकान गळोवन आमचे म्हज्या बायले पत्नीक लागीं कशे दीस काडचे आमी आनी म्हाका आतां फणस आनी 6 वर्सां मात्र आनी उरलीं वर्सां कशीं काडची म्हणून कळना म्हणून तो दुकर थकली पड म्हाका न्हीद पडना म्हणून जाल्यार घरा कोणें येवच्या बरी ना तांचेर दुबाव कठीण दुबाव नंडा म्हज्या भयणीन येवच्या बरी ना म्हज्या कुटुंबाचे कोणी येवंक आयकना तांकां हांव एकसुरो जालो म्हाका इतली कश्ट इतलें बरें काम आसून इतली जोड आसून इतले पयशे आसून आमी कोणा खातीर गी म्हणून खालें करचें आमी सोडणिका खंय दवरनिया गी हें घर आनी पुरो तिका दिवंक रेडी आहा तशें करियेत गी आनी खोशें सांगून चडटा ही आस्त गिस्त परत तिच्या नांवार करता आनी आमी तेका पयशे येता तिच्या खातीर जेवंक जायना म्हणून नाजाल्यार तांच्या घरा येवन वरां म्हळ्यार ती रेडी ना व्हरूंक म्हणून तशें कशे दीस काडचे कळना म्हूण तो रडटा कोणी कुटुंबाची लागीं येवच्या बरी ना म्हाका कठीण कश्ट जातात म्हाका ह्या यमकोणांतलें ह्या कश्टांतलें ह्या दुखाच्या कोणांतलें कशें भायर येवचें वाडकया फादर म्हणून तो रडोवन आसा ही कसली मतीची पिडा ही कसली मतीची घुसपड गोंदळाय हेका हाका म्हणटा आमी पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर PPD म्हणटा PPD ह्या व्यक्तीक बिलकूल वखात लागना आनी ते वखात बिलकूल घेनात वखदाचें नांव काडलें तांकां कठीण राग येता आनी अटॅक करतात हॉस्टिलिटी दाखयतात अगेन दाखयतात देखून आपूण सारकी आसा म्हणून तांचे पातयेनी कांय तोंदरे ना म्हाका म्हणून तांकां भारी पातयेनी आनी कठीण दुबाव तांकां भारी डिसबिलीफ म्हणटा आमी आनी वखदाचेर दुबाव डॉक्टराचेर दुबाव हे आनी पुरो अशेंच दुबाव करचे कठीण दुबाव आसात देखून हे वखदाक रेजिस्टन्स ही एक आस्ताव्यस्ता मतीची आस्ताव्यस्ता डिजॉर्डर म्हणटा आमी हे वखदाक भारी रेजिस्ट करता चडवता वखद लागना अशें चडवता ही एक आस्ताव्यस्ता मतीची आस्ताव्यस्ता इम्प्रूवमेंट बारी उणें आमी पळयता हाका चीट दिवन आमी कावन्सिलींग करून डॉक्टरशीं धाडटा पूण म्हयन्या म्हयन्याक आमचे हरशीं येतात इम्प्रूवमेंट उणें उरल्या पिड्येक सिजोटायफल आनी OCD तें इम्प्रूवमेंट मस्त दिसता आमकां तशें आनी हातूं एक नार्सिसीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर तातूंत बरें इम्प्रूवमेंट हातूं एक इम्प्रूवमेंट आमी पळोवचें उणें ह्या एका हातूं पॅरानॉयड पर्सनालिटी PPD पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डरांत इम्प्रूवमेंट आमकां दिसचें लोकांतान बारी उणें रेजिस्ट वखदांक कितलें दिल्यार रेजिस्टन्स करता कोरोना वायरस पळय इम्युनिटी आसून रेजिस्टन्स पावर उणो करता आनी तें खंयच्या वखदांक रेजिस्ट करता पळय कोरोना वायरस तशें हें एक रेजिस्ट करचें इम्प्रूवमेंट बारी उणें पूण ट्रिटमेंट इम्प्रूवमेंट उणें म्हूण चिकित्सा करनासतना सोडून नजो चिकित्साक रेजिस्टंट केल्यार चिकित्सा करूं मुखार वचचें आमी मुखाच्यानी मतीची आस्ताव्यस्ता संवसारांत 2 ते 4% लोकांक आसा 2%, 3%, 4% लोकांक आसा थोड्या कडेन 2%, थोड्या गांवांत 3%, थोड्या 100 4 जाणांक आसा थोड्या कडेन 100 दोगांक तेगांक आसता अशें सगळ्या लोकांत 100 जण खणयले तांकां दोगांक तेगांक ही पिडा आसा ही मतीच्या आस्ताव्यस्ताची पिडा आसा देखून ह्या मतीच्या आस्ताव्यस्ताक 7 लक्षणां मेंटल डिजॉर्डर म्हणटा आमी मानसीक डिजॉर्डर पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हणटा हाका 7 लक्षणां आसात
ह्या 7 लक्षणांत 7 सिम्टम्सांत 3 या 4 लक्षणां आसल्यार तांकां ही मतीची अस्तव्यस्ता पॅरानॉयड पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आसा ही पिडा आसा म्हणलें आमी समजोवचें. देखून 3 या 4 लक्षणां आसा जे हांव 7 लक्षणां सांगता पयलें. ह्या 7 3 या 4 लक्षणां जाल्यार ही पिडा आसा म्हणून आमी पातयेवचें, मतीची अस्तव्यस्तता आसा म्हणून. पयलें लक्षण ते फाती येनात. ते एक म्हणटा तांणी ती फाती येतात, हेर आपणाक वंचन करता म्हणून फाती येतात. पयलें ते फाती येतात. कारण फाती येतात ते हेर म्हाका मोस करतात, वंचन करतात, डिसीव करतात म्हणून सगळो दिसी मतींत आयलो एकलो म्हाका मोस करूंक आयलो, वंचन करूंक आयलो, इंत ताची चिन्नां. म्हाका मोस करूंक आयलो, कोणी घरा येवन दी, कितल्या पातयेन असो कोलो मोगसो जाल्यार येवन दी, वंचन करूंक आयलो, डिसीव करूंक आयलो, मोस करूंक आयलो म्हणून पळयता. आनी तो मोस करून म्हजो फायदो उठयता, म्हाका एक्सप्लॉयट करता, म्हजे हातान फायदो उठयता, मोस करता आनी लुटता म्हाका, लुटूंक आयलो एकलो, लुटकार आयलो, लुटूंक आयलो म्हूण सांगून. आनी हो म्हाका दुखयता, वायट करता, ही हार्म्स माय फॅमिली म्हणटा. कसलें एविडन्स सपोर्ट हाका कांय नासल्यार, कांय एविडन्स ना, कोलो एविडन्साचो सपोर्ट नासल्यार ती फातयेनी, कठीण फातयेनी तो म्हाका वंच्यान मोस करूंक आयला, म्हाका लुटता म्हणून. कसलो गुर्तू एविडन्स नासल्यार कठीण फातयेनी. हें पयलें लक्षण. दुसरें लक्षण प्रिऑक्युपेशन म्हणटा आमी. सगळो दिसी मतींत दुबाव, पती निश्टे, पत्नी निश्टे, दोस्ती निश्टे, तें कांय ना. निश्टे ना. पती निश्टे, पत्नी निश्टे, दोस्ती निश्टे, ಗೆಳತನ निश्टे, तें कांय ना. ती कोणाचेर फातयेन तेना दुबाव तूं. ह्या विशीं भारी दुबाव. पतीनीक, इश्टांक, सापाटी, सावावराड्यांक हांचे लागीं भारी दुबाव, हांचे वयर मस्त दुबाव. बायलेचेर न्हवऱ्याक बायलेचेर मस्त दुबाव. कोणा हे मतीची अस्तव्यस्त आसा तांकां. देखून ही डिसऑर्डर आशिल्लो व्यक्ती हर एकल्या लागीं भारी दुबाव करता. कोणीय जाल्यार जावं दी ताचेर दुबाव करता. हें दुसरें दुबावाचें लक्षण. तिसरें लक्षण काय म्हळ्यार हे व्यक्ती हेरा लागीं मुखामुखी मेळोवन तांचेर फातयेनी दवरून इत्याद करनात. ना, ते कोणाचेर फातयेनी दवरनात. पयलें मोस करता म्हण जालें. आतां हें कोणाचेर फातयेनी दवरिनात, कन्फायड करनात. दे कन्फायड वीथ नो वन. फातयेनी दवरिनात, कोणा लागीं फातयेनी दवरिनात. कित्याक? कठीण बें आमी दिल्लें इन्फॉर्मेशन आमच्या विरोध वापरन आनी आमकां ते आमचे दुडू, बँकांत असलो दुडू आनी आमकां लुटतात म्हणून, आमचें इन्फॉर्मेशन काडयता, आमकां लुटतात म्हणून. संबंदा विशीं तांकां बें संबंद पाड करता. बायले मदें आनी म्हजे मदें संबंद पाड करता म्हणून. तो म्हजो संबंद पाड करता म्हणून. सीधा सादा स्ट्रेट फॉरवर्डनस चेडेना. सीधा कोणाडे सांगचें ना. ओके, मतींत तुजो नाटोवचें. मिनिमम सांगचें. खलें ही सारकी ही एक शब्द खंय काम करताय इल्लेशें सांगलें. बिलकूल सांगना. मिनिमम सांगचें. सामाजीक संपर्का वेळार ह्यारा लागीं उलयतना उणें उलोवचें. कित्याक म्हळ्यार तें इन्फॉर्मेशन हांवें दिल्ले विशय प्रकणून म्हाकाच आडपाय दवरतात, म्हाका लुटतात आनी म्हाका सत्यानाश करतात म्हणलें तांचें चिंताप. हें तिसरें. चवथें लक्षण मोगाचें न्हू. कितें बरें सांगल्यार आपार्थ करचें, सूख समजोवचें. तूं कलें बरें सांग, तीं सूख करून चिंतात. इंटरप्रेट्स बिनायन रिमार्क्स डिमिनींग ऑर थ्रेटनिंग. तें म्हळ्यार इंटरप्रेट्स बिनायन, बरें. बिनायन म्हळ्यार बरें कलें तुवें सांगलें, रिमार्क केलोय, बरें कालें सांगलें, ताका डिमिनींग म्हळ्यार आपार्थ केलो. आनी थ्रेटनिंग ताका विरोध आसल्या बरी केलें. आतां पळय, एक दाखलो दिवचें जाल्यार तांकां हाव आर यू म्हणून बस्सार एकल्यान विचारलें हेगिदी राव म्हणून. नीन यारू म्हणून तो उठलो आनी मारूंक गेलो ताका मनशाक धरून. ताका ही म्हण मतीची पिडा. मागीर सगळ्या कंडक्टरान सगळ्यांनी येवन आडोवन ताका बसयलो. नातल्यार मारतात तो बरो मनीस आसून म्हणालो, ओ नीव आयलो पुतने, नीव यारू म्हणून. तो क्षण ताणें बस्सार केलें म्हळ्यार बस रावयलें सायडीक व्हरून आनी पुरो कोलो घालत मारूंक आनी येवन. ताणें नीव हाव आर यू म्हण विचारलें. तशें तूं कसो आसाय म्हणून. देखून हांव कसो आसल्यार हाका कितें पडोवन गेलां म्हणून. तूं जेवलो गी म्हळ्यार हांव जेवलां ना गी, हाका कितें पडोवन गेलां म्हजे विशयांत. वो कुतांत्री म्हाका कालेंगे करूंक चिंता वो म्हणून ताका ताका ह्या पिडा आशिल्ल्यांक. आमी आस्पत्रेंत मस्त जाणांक हाव आर यू म्हणनातले हांव.
आमकां ते ही पिडा आशिल्ल्यांक ती बेड्डांक कळटली आमकां कित्याक बेड्डार म्हणून हें स्टडी करून घेतालो आमी कोणाक हाव यू आनी तुमी हेगिदिरा चेन्नागिदिरा कांय म्हणनातलें आसतलें हांव तूं जेवलोय गी कांय विसारिनातलें हांव विसारल्यार तांकां कठीण राग येता दोग तेका सांगता म्हळ्यार मारूंक येतात देखून आमी आस्पत्रेंत शिकताना तांचे कडेन कशें म्हणटा हास्चें मात्र आनी कांय उलोवंक गेल्यार तसो सूख जाता तूं सोबी दिसता म्हळ्यार स्मार्ट दिसता म्हळ्यार वकाल्याक स्टार्ट म्हणलो तूं कोणें सांगलें हांव स्मार्ट म्हणून मारूंक येतात मागीर आतां उबो रायल्या उपरांत मारचेंत देखून आस्पत्रे चिकित्सकांनी तांचें स्टडी करूंक घालें हास्चें मात असलें ते आसता तो घेत रावतात तशें देखून मोगाच्यान तांचे दुस्मानाची पंचवें लक्षण कालें म्हळ्यार ते ग्राज्य दवरतात द्वेश राग कोडसाण हगे काळजा भितर जोडतात आज आमी काल्यांक म्हणलें तांकां दुखलें ते क्षण ते विसरनात बक्षिनात ते काळजा भितर दवरून वाडयतात देखून तांकां कोणी तांचे कडेन उलयल्यार तांचे दुस्मान जातात आनी ते दुस्मानाच्यो संख्ये दिसान दीस सोडून येतात वाडत येतात ती लिस्ट दुस्मानांची लिस्ट लांब जाता आज 10 आसल्यार फाल्यां 12 जातात 14 जातात 16 जातात 18 जातात 20 जातात 22 जातात तशें 25 जातात 30 जातात 30 आनी 5 अशी लिस्ट दुस्मान सगळी दुस्मानंत गांवभर दुस्मान देखून ना बोगसाणें अनफॉरगिवनेस म्हणटा आमी बोगसाणें दिनात तोलो मनोभाव तांचो एटिट्यूड फॉरगिवनेसाचो एटिट्यूड ना तांचे लागीं देखून घट्ट राग दवरून येतात 6वें लक्षण कालें म्हळ्यार तांचो मान गौरव मर्यादा विशयंत आमी हेर एटॅक करतात म्हणून त्या विशयान मस्त चिंतात म्हजे मान काडटात ते म्हाका गौरव उणें करतात म्हजी मर्यादा चलगतात म्हाका एटॅक करतात म्हज्या मानाक गौरवाक एटॅक करतात म्हज्या रेस्पेक्ट एटॅक करतात म्हणून ते भारी चिंतात देखून केन्नाय रागाची प्रतिक्रिया आवय तूं बरो हुशार म्हळ्यार तक्षण राग आयलोच तूं म्हाका खरें तो सकला घालून पळयता म्हणून राग आयलो तूं म्हजो मान काडटा म्हणून देखून आमी सत्राय जायचे उलयतना हगे हगे तांच्या काळजांत आसात हगे ह्या मानसीक व्यक्तित्वाचें एक लक्षण खालें म्हळ्यार हगे हॉस्टिलिटी खेळदाळे हॉस्टिलिटी तोंड खोरपल्ल्या बरी दोळे भायर आयिल्ल्या बरी तांकां हांवें पळयलो सगळ्या पेशंटां पळयतालो तेंचे दोळे आनी प्रभायर राग आनी नाकाच्या तुदयेर तक्षण राग सडटा तकलेक देखून त्याच्या रागाक आसा हग्याचेर लागून लोक तांकां लागीं एवॉयड करता कोणी तांच्या लागीं वचनात पयस दवरता तांकां त्या वार्डान पळयलें 500 जण आसात कोणी आमी दुसऱ्या मनशान तांच्या लागीं वचनात हेर पिडेचे आतां सिजो टायपल आसात मस्त जण तांचे कडेन उलोवन करना असो नासता आमी त्या वार्डान बारी जॉली करता तशें नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर थांब थंय आमी सगळ्यां कडेन उलोवचें आसचें जॉली करचें ह्या वर्डांत उलोवचें उणें दोळ्यान मात अशें पळोवचें आमकां जाय जाल्लें काम करचें अर्द्या घंटा भितर भायर येवचें तशेंच देखून लोक ह्या मनशांक एवॉयड करता ह्या फॅमिलीक लागीं कोणी वचनात पयस सरता हांवें एक घर पळयलें एका मिसांव ठाण्यांत आसलो एकल्या त्या घरच्या यजमान्याक हें आशिल्लें मतीचें आस्तव्यस्त आशिल्ली पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर आलें तांच्या घरा कोणूच येनातलें मागण्याची जमती दवरनातली देखून 7वें जावन आसा मोगाच्या न्हू ती कोणाकच पातयेनी उणें दे डोंट ट्रस्ट कोणाचेर पातयेनी दवरनात ताची पती ह्या पार्टनरा विशय अविश्वासी अनफेथफूल म्हूण चिंतात ती पतीनीक अविश्वासी म्हण लेखता पार्टनराक अविश्वासी म्हण असो लेखता पतीन आपलो पती अविश्वासी तो बरो न्ही ताका विश्वास ना तो पातयेनी ना ताचेर पातयेनी दवरना म्हणटा आनी तिच्या पार्टनर कोणी आसा जाल्यार ताका ताचेर ती पातयेनी दवरना तो लुटता आमचो बिजनस पाड करता अशें म्हूण तिचे पातयेनी देखून हाका कांय पुणी समार्थन ना प्रूफ ना ताणी अनफेथफूल जाल्लें कांय ना तो म्हणटा हांव विश्वासी हांव कोणा लागीं कोणाचें हात बोट लावन कोणाच्या लागीं वचना पाद ही म्हजे दुबाव करता म्हूण वय देखून कांय पुणी समार्थन ना देखून ही पिडा आशिल्ले आपणाक ही पिडा आसा म्हूण बिलकूल वळखनात हें सगळें नॉर्मल सामान्य नॉर्मल म्हूण लेखतात ती लेखतात नॉर्मल म्हूण लेखतात मागीर ती हें एप्रोप्रिएट सूख न्ही तें सारकें एप्रोप्रिएट सारकें तें म्हूण सांगून ती वळखतात आपणाक हें आसचें हांवें अशें करचें राग कोणारे पातयेनी ना आनी दुबावचें राग दुबावचें कोणा लागीं शॅर करचें ना ती म्हाका लुटतात म्हूण पातयेवचें हें नॉर्मल म्हूण नॉर्मल कोणी क्लोज फ्रेंड ना नॉर्मल म्हूण चिंतात तें नॉर्मल तें आनी एप्रोप्रिएट सूख न्ही तें सारकें म्हणून ते लेखतात आनी हे न्याय प्रकारांत जस्टिफायबल म्हूण लेखतात तांकां इगो सिनॉटिक म्हणटा आमी सिंटॉनीक इगो सिंटॉनीक म्हणटा इगो सिंटॉनीक म्हळ्यार आय एम ओके
हांव बरो आसा, म्हजेर तें कांय चूक ना म्हणून. इगो सिंटॉनीक म्हणटा आमी एका व्यक्तित्वाक इगो सिंटॉनीक पर्सन म्हणटा. देखून ताका इंडिपेंडंट रावंक जाय. इंडिपेंडंट कोणाचेर डिपेंड जावं नाका, कोणाचेर भार घालूंक नाका. म्हजें हांव म्हजेर कोणें भार घालूं नजो, हांवें कोणाचेर भार घालूं नजो म्हणून इंडिपेंडंट म्हणून. आनी ऑटोनॉमी म्हळ्यार अधिकार, स्वायत्तते म्हणटा हांव, स्वायत्तते म्हळ्यार अधिकार दाखोवचो, अधिकार म्हाका जाय म्हणून. आनी टिकाक सेन्सिटीव, टिका कोणी चूर टिका केला पुरो तांचे वयर रागान तांकां वयर सकयल करून सोडटात. ती ल्हानटानी अशें गेल्यार बरें जाता म्हणून. तुका कितें गोतू, तुका कितें मोदें पडाचें म्हणून. एका मिटिंगाचेर एका प्रेसिडेंटाक हें आसलें, एका पिर्गजीक हांव गेल्ल्या वेळार एका वायस प्रेसिडेंटाक अशें आसलें. ताच्या विशयान कोणी एक टिका केली. तो उब्या रावन पिकनिका विशयान काल्यांक जालें. एक तो उबा रावन झगडें करून मारायलो. तगल्याक तांणी अध्यक्ष केला आनी 2 वर्सांचे लागीं कशें काडचें गे म्हणून. टिकाक बारी सेन्सिटीव. आनी कोर्ट कचेरी नासचें, कोर्ट कचेरी कशें केजी घालची हॉस्टिलिटी, द्वेश. हगे आसा देखून ते हगें तिरसितालो तो कोर्टान पळया रे, आख्खो सोडना रे, कोर्टान पळयता रे म्हणून हगें काडचें. हगें पळोवंक म्हणजे कोर्टान कोल्यो केजी घालच्यो, वचोन केजी घालच्यो, हगें तिरसूंक पळोवचें. आनी हांव सोदून काडटां हें कोणाचो गे म्हणून. जाग्या कडेन एक ल्हान हे दिसय कुडको एक रूख आहा, तांणी हे पांटो कातरलो, तिशिल्ल्या ना तो तांचो म्हणून. ताणें कसो कातरलो पडटा, हांव सोदून काडटा म्हणून घाला पयसो पळयचे ताणें ताका सोदून काडटा म्हणून. त्या रुखाचे 10 वांटे तो कोलो एक काठ रूख, ताणें करशिल्ले पयशे कांय 1.5 लाख वयताले म्हणटा बायल. देखून त्या गुटमांक बारी दोस्ता केजी घाल म्हणून. देखून हॉस्टिलिटी, द्वेश आसा, हगें तिरसूंक पळोवचें. आनी हांव सोदून काडून दाखयतलो तूं म्हणून. आनी ती एका तारीखाची कोल्ड मनशां, ती बाल मनीस जाल्यार तिका हे मतीचें अस्वस्थ आसल्यार ती मस्त कोल्ड. दादल्या मनशां आसल्यार तो दादलोय मस्त कोल्ड म्हळ्यार जालें ताची ती मोगाची उबूत ना, संतोशाची उब ना, दयाद ताची उब ना, फिलिंग्स ना, उब ना. अशें तें तोशें पळय थंड आसता पळय, कूल लायक कुकुंबार म्हणल्यार बरी, कूल लायक कुकुंबार ती कोल्ड. तांचें तें उर्बा संतोश ना. आनी तांचे सांगत आमकां खुशी जायना, एक आसोनांत सुकुल्लें तोंड, तेजें कॅस्ट्रॉयल फेस म्हणटा आमी तशें. आनी केदाळ ती सारकॅस्टीक म्हळ्यार व्यंग्य भावने सारकॅस्टीक म्हणटा आमी. व्यंग्य म्हणून तुवें घालें सांगलें जाल्यार तशें कर व्हडल्यान आसली तीन पळोवन तुका तिके लजे घालें. सारकॅस्टीक म्हणटा आमी व्यंग्य भावने. आनी अनकॉम्प्रमायजींग कलें म्हण एक सांगलें जाल्यार एक तें राज करया, एक सोंदोन अशें ना, सोडजोड म्हणली ना, कॉम्प्रमायज ना, सोडजोड ताणींत सांगलें जायचें. ती बायल म्हणटा हांवें कशें उलोवचें, कशें दीस काडचें. म्हाका हर एक दिसा अमको दीस उद येताना म्हाका राती जाल्यार न्हिदता म्हज्या रुमाक वचून आनी हाचे कशें दीस काडचें म्हणून म्हाका कळना. अनकॉम्प्रमायजींग, सोडजोड म्हणलीच ना म्हणटा. स्टबर्न, हट्टी म्हळ्यार हट्टी, जिद्द केदाळाय. आनी आर्ग्युमेंटेटीव, उलयलो जाल्यार उलयलोच तूं. ती बायल एका घरांत हांवें पळयली केदो व्हडल्यान 7 वरांचेर तो कामात हांव येताना. स्टबर्न, हट्टी, जिद्द. हांव खोलें आर्ग्युमेंटेटीव म्हणना, बा उलयता म्हणलें पळय वाद माणसो. तिणें ते एका वस्तूचें सुरू केलें उलोवंक. चर्चा आनी डिफेन्सीव, रक्षणात्मक. तिका सकयल घाल नजो, तिका वयर दवरचें, उरल्यान सकयल पडल्यार उरलें. देखून डिफेन्सीव, केदाळे डिफेन्सीव. हॉस्टायल म्हळ्यार हॉस्टायल, द्वेश भरिता, द्वेश काळजांत. आनी एंग्री आनी एग्रेसीव, बाबा लोकां लागीं एंग्री, केदाळे राग आनी एग्रेसीव लोकां लागीं. तूं कितें सांगताय तें म्हाका कळीत आसलें म्हूण सांगचें. तूं अशें सांगताय म्हाका कळितालें. तिणें म्हळें की तुमगेर लेट येतालो म्हणून, तो पोस्टमॅन तुमगेर लेट येतालो, तें येतालो. मगुत्ता तूं अशें सांगताय म्हणून, आज कितें घेयना तूं अशें सांगताय मगुत्ता आसा म्हणून पळय. देखून म्हाका कळीत आसलें तूं अशें सांगताय म्हणून तें सांगचें. देखून ही रिपीट्स द सायकल. एकटीन तुका राग येवन जालो, उलोवन जालो, राग 8 दीस जाले, परतून इल्लें उलयलें, परतून कालें उलयलें, राग जालो, परतून तशें उलयनासता रावचें. मागीर 2 दीस उलयली, मोगान आसली, परतून त्या पर्यंत राग, मागीर एग्रेसीव, मागीर स्टबर्न आनी सारकॅस्टीक परतून सुरू जालें. तेंत सायकल एक जाल्या उपरांत वॉच घाल्या बरी परतून तेंत गुंचें. देखून तांणी कालें करचें म्हळ्यार हरियकी कॉन्स्पिरसी म्हणून संचू कॉन्स्पिरेसी थियरी. ती अशें करतात, तें करतात, आमकां अशें करतात, संचू मारता रे संचू म्हणून. संचू म्हळ्यार संचकार म्हणून. देखून कॉन्स्पिरेसी थियरी म्हणून. हें कशें येता म्हाकाच्यान, ही मतीची आस्तव्यस्त येता कशी येता आमकां, ही कठीण पिडा कशी येता. कशी म्हळ्यार नेगेटीव चायल्डहूड एक्सपिरियन्सीस
हाका द्वेषत कारण भुरग्यां लागीं ताका भुरग्यांक कांय करूंक जायना व्हड जाता आनी शिकयता म्हणून बापायन तांकां या कोणें तांकां दुखयलें जाल्यार ल्हानपणांत दुखयलें जाल्यार या तांकां आपण आनी कांय केलें जाल्यार तांकां ल्हान आसतना तांकां बोळ ना ह्यो दादले मनशान ओडू बाल मनशां ओडू तांकां तर मारतात आनी करतात ते भितर भितर ते हगेन दवरतात द्वेश दवरतात व्हड जाल्ल्या उपरांत शिकयता म्हणून वो द्वेश तांकां ही पिडा हाडटा कोणाचे पातयेन येना ते आमकां मोस करतात म्हणून आनी आमकां पास म्हणटात म्हणून देखून कॉन्स्पिरसी पास म्हणटात संच्यो करतात म्हणल्यार तांच्या मतींत आनी कोणाकच फातयेना ते सामन आनी तांकां समर्थन करचें ल्हान टिका केल्ल्या क्षणां कठीण राग हॉस्टायल आनी तांचे कोणा आमकां पिडा ना म्हणलें भावना आनी परत तशी येतात देखून आनी ल्हान आसतना खंय आघात जाल्यार ल्हान आसतना खंय आघात जालें ट्रॉमा म्हणटा आमी इंग्लिशान ट्रॉमा म्हळ्यार खरी दूख जाली आघात जालें कोलो भार पडलो खंय शॉक जालो ताचे वरवीं हें जाता आनी दुसरें इम्पॉर्टंट कालें म्हळ्यार मोगाच्यान 21% आवय बापायक हें आसा जाल्यार पॅरानॉयड पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा जाल्यार 21% ह्या भुरग्यांक येता म्हणल्यार गॅरंटी 21% तितलें हांगा हेरिडिटी ताचो फातर आसा देखून मागीर हें नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर बॉर्डर लायन पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आनी स्किझोटायपल पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसल्यार ताची थोडी लक्षणां सांगाता मेळून ह्या पिडे सांगाता एक जातात मॉर्बिडिझम म्हणटा आमी मॉर्बिडिझम म्हळ्यार ताची लक्षणां दिसून येतात आनी पिडा ताची ह्याच्या सांगाता मेळून येतात आनी ही पिडा आसल्यार ती नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा जाल्यार बॉर्डर लायन पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर स्किझोफ्रेनिया आसा जाल्यार आनी ग्रँड्युरो डिजॉर्डर आसा जाल्यार कसली तुका दुसरी पिडा आसा जाल्यार ती मस्त संकीर्ण जाता कश्टांची जावन येता मोगाच्यान हांची साल कशी आसा म्हणून आमी पळोवचें हांचे नाट्य कशें आसतात फांस फॅक्टर आसात फांस विशय हांचे वयर हांची साल दिसपट्टी साल वंदोन आसा एक केदाळाई अणभोग जाय म्हणून ना तांकां अणभोग जाय म्हणून ना एकली आयल्यान म्हणटा बायतान आयला खंय हें ताका अशी मतीची आस्ताव्यस्तात आसा पॅरानॉयड पर्सनॅलिटी PPD आसलो मनीस बायतावन आयला आनी ताका कांय एक्सपिरियन्स ना केदाळे ताका अणभव जायचे म्हणना येवन कुंकडाचें फार्म स्टार्ट कोणें सांगलें कुंकडांक बरो फार्म केला बरो फायदो म्हूण हाडले पयशे पुरा 40 लाखांत 30 लाख ताणें व्हडलें शड्डां बांदून कुंकडान घाल्यांत कुंकडां ती मरत येतात तांकां वखद दिवचें कशें तांकां पळोवचें कशें पिलांक वागोवचें कशें खाण घालचें कशें केदाळा कितलें खाण घालीचें केदाळा तांकां थंड जाल्यार कशें उण करचें केदाळा लायट घालचें कांय मायेत ना कुंकडां हाडलीं पुरा मेलीं पयशे ओलो नश्ट काल मार आनी येवन तांणी माठ केलां तांणी दिश्ट घाली आनी दाश्ट केली तांणी संचकार केलो आनी संचकार केलो आनी ती आमचे विरोध तशें म्हणून अशें उलयता खंय देखून हांकां एक्सपिरियन्स आयजे म्हणून ना आनी एकलो आयला तो वाडलो पुरा नॉर्थ इंडियांत खंयच्या एका मल्यांत बैल्या गांवांत तिची वळख जाली काजर जालें ती हांगा आयली हांगा कोडयाळ घात केदाळ घेवन नॉर्थ इंडिया वचून उत्तर भारत वचून ती सेटल जावन आतां ताका रिटायर जावन आयला रिटायर जावन येवन हांव हांगा कारां घालतां हाका एक मारो करून समजूत ना टॅक्सी घालता आनी टॅक्सी आनी सांगलें आयकोनांत ताका ह्या PPD आसलो मनीस देखून हांचे पळय अणभव जायचे म्हणून देंवचें आनी जिवान पुरा सत्यानाश करून घालचें हें एक अणभव जायचे म्हणना म्हूण दुसरें एक्स्ट्रावर्शन म्हणटा आमी एक्स्ट्रावर्शन म्हळ्यार भायरमुखा म्हळ्यार येरांक पळोवचें दिश्ट येरांक खंय खाले आयले म्हणून येरांक थंय दिश्ट घालची दिश्ट घालची म्हळ्यार संबंद वाडोवंक आनी येरा लागीं तांकां येरांच्या लागीं वळख करूंक तशें न्ही आपणाचें गमांड जाय म्हणून एटेन्शन सिकींग म्हणटा आमी एटेन्शन आपणाक गमांड दिजें आमकां चलयचें आमकां पळयचें म्हूण तशें एटेन्शन सिकींग स्वाय येरांच्या बऱ्यांक ह्या संबंद करीचे आनी मोगान आसाचे आनी उबो जायचे म्हणून उब आनी कोल्ड आसता हो केदाळे हें दुसरें चालीचें तिसरें खालें म्हळ्यार नो कॉन्शियसनेस जाग माग म्हणली ना काल एच्चार म्हणलें ना जाग माग आसाचे तो कितें करता तो कितें आयलो वो कितें खायता ह्या घडये कितें जालें तें कितें ना ओट तुका चत्त संवसारा मोतीन तेंत जाग माग म्हणली ना हा चत्त एक मोतींत राग द्वेश काणून आनी परतो चलता जाग म्हणल्यार नो कॉन्शियसनेस म्हणून थर्ड इज एरोटिजम म्हळ्यार कामा प्रचोदने लैंगीक प्रचोदने करचें लैंगीक प्रचोदनांत भारी इंट्रस्ट ह्या विशीं राग द्वेश हॉस्टिलिटी तें मेळना जाल्यार मस्तू राग मस्तू द्वेश मस्तू हॉस्टिलिटी कामा लैंगीक विशयांत कामा प्रचोदन म्हणटा एरोटिजम म्हणटा आमी ते 5वें खारें म्हळ्यार
एग्रीलेस म्हळ्यार कोणा कडेन एग्री जावंकूच आयकना ओप्पाना कालें सांगलें ताणें सांगलें तेजें दुसऱ्यांनी कालें सांगल्यार तो ओप्पाना एग्री जायना कित्याक म्हळ्यार तो हेरांचेर पातयेना ताका हेरांचेर कोणाचेरय ताका पातयेन तेना देखून हे 5 लक्षणां वयर ताची साल पळयात ताचें तांकां जिवनचें कशें पळया देखून ह्या PPDक चिकित्सेक आसा गी ट्रिटमेंट आसा गी म्हणून ट्रिटमेंट ही पिडा ट्रिटमेंट रेजिस्टंट म्हणटा आमी चिकित्सा लागना मोगाच्यान गूण जावचें दिसून येना हांगा मस्त जण येतात हांवें पळयलां इल्लेशें वैगिनेशें गूण जाता वैगुणचें 10% 25% अशें चिकित्सा देखून हांकां चिकित्सा लागना म्हणून आमी बरवसो सोडून नजो बरो जाता म्हणल्यार उद्देशान चिकित्सा दिजे तांकां देखून तांकां गूण जावचें तिके निदान देखून आमी चिकित्सा सोडून नजो डॉक्टराच्या वखाद जायत कावन्सिलींग जायत दुसरें खाली म्हळ्यार भारी लागता म्हळ्यार स्कील ट्रेनींग देखून मोगाच्यान हाका स्कील ट्रेनींग जायजें स्कील ट्रेनींग बरें लागता स्कील ट्रेनींग म्हणटा आमी स्कील ट्रेनींग म्हळ्यार ताचे लागीं थोडीं कामां करूंक टॅलंट आसता थोड्यांक करूंक थोडे विशय करूंक जायना थोड्यांक करूंक जाता तें करूंक जाता थोड्या तें ड्रायवींग जाल्यार ताका एक ताच्या गांवांत रिक्षा सोडूंक कशें ट्रेनींग करचें लोकांडें कशें उलोवचें कशें ताका पॅसेंजर व्हरचें कशें सोदून काडचें कशें ताचें घरा वचून पावचें कशें उलोवचें म्हणजे स्कील ट्रेनींग आमी शिकयता तांकां ड्रायव्हर जालो जाल्यार हॉटलांत काम करचो जाल्यार ते हॉटलांत काम करचें स्कील ट्रेनींग शिकयता रांदचें जाल्यार ताका रांदपाचें शिकोवन येवंक रांदपी जाल्यार ताका रांदच्या कुडान कशें आसाचें कशें तुवें ओंदोन वसाचें म्हूण तोळ आमी ताका स्कील ट्रेनींग सॉफ्ट स्कील ट्रेनींग करता आमी ताका आनी ताका लागून हॉटलांत आनी पुराय इल्लो चड तेंपू नातल्यार रांदच्या रागा कोणी रावनात देखून ताका इंडायरेक्टली सांगून स्कील ट्रेनींग करून ताका आमी बरें करता काम करच्या बरी करता आनी तशें काम सोडनातल्या बरी हांव थोडे फोनांत भायल्या गांवांत आसात म्हाका फोन करतात हांव काम सोडटा आनी येता आनी काम सोडनातल्या बरी आमी ताका स्कील ट्रेनींग करता आमी काम करूंक जाय जाल्यार स्कील शिकोवन तरबेती दिता मागीर हाका आनी एक बरें कार्य म्हळ्यार आमी सायकोथेरपी म्हणटा कावन्सिलिंगांत CBT म्हणटा कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी CBT आमी CBT हांकां यूज करता हांगा हांव आनी पाद्राब दोगी जण CBT यूज करता कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी हांव भारी उपकारता भारी बरें आमकां दिसून आयलां इम्प्रुवमेंट वखद डॉक्टराच्या वखद आनी आमचे CBT कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी हें केल्ल्या बरीत त्यो मस्त इम्प्रुवमेंट दाखयलां थोड्यांनी 40% 50% 60% बरें जाल्यात घरा शांत समाधान आसा म्हूण कुटुंबाचें म्हणटात फोन करून देखून ही एक कठीण तकलेची अस्तव्यस्ता डिजॉर्डर म्हणयत मोगाच्यान हांवें पळयल्या पिडे पैकी ही एक कठीण तकलेची अस्तव्यस्ताची डिजॉर्डर म्हणयत हाच्या सांगता तिकेची आंकांत एंग्जायटी म्हणटा आमी एंग्जायटी अस्तव्यस्त आसल्यार हाचे संगी ही कठीण जाता तें कठीण जाता स्किझो टायपल पर्सनल डिजॉर्डर आसल्यार तें कठीण जाता नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसल्यार ह्या पिडे सांगता तें असलें जाल्यार दोनीक मेळोन बारीक कश्ट जाता ताकाय ह्याका डील करून आटापूंक मस्त कश्ट जाता ही अस्तव्यस्त आसल्यार ते एकसुरे जातात म्हळ्यार हेरांचेर कोणाक कितें पातयेनात आनी हेरांक हॉस्टिलिटी दाखयतात राग दाखयतात द्वेश दाखयतात एटॅक करून पळयतात देखून कोणी तांच्या लागीं वचनात ते जाल्यार ते एकसुरे जातात एका मुल्यार पडल्यार बरी जाता देखून तांची जिणी चिंताजनका बिरमतेची अस्तव्यताची जावं पडटा देखून मोगाच्यान कितें आसूं दी आमी चिकित्सा रावून नजो वखदां दिजे कावन्सिलींग करचें CBT आनी स्कील ट्रेनींग दिजें आनी बरोवशान आमी मुखार वचचें असले व्यक्ती मस्त इम्प्रुवमेंट जावन तांचे सांगता जियोंक जाता. दिव्यवाणी